जर आमी घेतलो टिचर्स काही म्हाका बसलेले दिसतात तांच्यांनी बी भुरग्याचे प्रत्येक भुरग्याचे हांव तरी विशेश करून म्हणटा आयदर चलो आसूं किंवा चली आसूं 100% भुरग्यांचे करियर घडपाक जाय 100%. आणि आयच्या म्हणजे अंडर द लिडरशिप ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी when we are doing the विकसित भारत 2047 आणि या विकसित भारतातले विकसित करपा खातीर कोण करतले जाल्यार ते तुमी करतले आणि विकसित भारताची फळां सगळ्या जाणांक चड कोणाक मेळटली जाल्यार ती तुमकां मेळटली एज अ यूथ म्हणून. कारण नेक्स्ट अनदर आफ्टर विकसित भारत 2047 अनदर 50 years यू पीपल विल बी देयर. कदाचित आयचो 70 वर्सांचो मनीस फुडली 50 वर्सां पळोवचो ना, बट तुमी जे पळय 20 वर्सांचे आसा जे फुडल्या 20 वर्सां कंप्लीट करतले तेन्ना विकसित भारत जातलो म्हणजे 40 वर्सांचे आसतले आणि फुडली 50 वर्सां जेन्ना मोदीजी म्हणटा पळय विकसित भारताची आमकां पळोवपाक मेळटली ती तुमकां पळोवपाक मेळटली. फुल्ली डेव्हलप्ड कंट्री जी आसा पळय न्ही हे पळोवपाचें भाग्य तुमकां मेळटलें. आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमी आतां वी आर रेडी टू कॉन्ट्रिब्यूट फॉर द विकसित भारत. रेडी टू कॉन्ट्रिब्यूट म्हणजे कितें म्हणजे इनोव्हेशन आसतलें, टेक्नॉलॉजी आसतलो, रिसर्च आसतलो, हितून आमी कशी कॉन्ट्रिब्यूट करतली, हाचो फायदो आमी कशी घेतली हाज्या दृश्टींतलो विचार जो आसा पळय न्ही हो करपाक आतां सुरू करपाक जाय. हांव फक्त कितें तरी बेश्टोच पास जातलें आनी कितें तरी ना. आय कॉन्ट्रिब्यूट फ्रॉम माय सायड. ओके, आय डू द रिसर्च, आय डू द इनोव्हेशन, आय यूज द टेक्नॉलॉजी. हे जेन्ना कळटलें हे जेन्ना सगळें कळटलें पळय न्हू तेन्नाच ताचो खरो फायदो आमी जाका म्हणटा की विकसित भारताचो आमकां जावपाक शकतलो. ह्या कॉम्पिटिटीव युगांतल्यान ऑल ऑफ यू हॅड द गूड ऑपॉर्च्युनिटीज टू बी द कलेक्टर, टू बी द मामलेदार. सगळ्या जाणांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. ताजो फायदो आमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. परत एकदां हांव वेदांताच्या